तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी तुमची खाजगी मागणी तेसां आसा ती मनांत धरून ह्या मिसान वांटो घेतना तुमी म्हजे पासत मागात आनी हांव तुमचे पासत मागतां. भाग्योन फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो पाय, आमचो गोंयचो सायब आमचे पासत मागता आनी विनंती करता. ताणें जें आमकां मेळून दिलेलें आसा ताचे पासून आमी देवाक दिनवास या आनी आनीकूय जें जाय तें आमी कळून ह्या मिसान आतां वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगलीं देवाचीं भुरगीं देवान आमकां मोगान रचलेलीं आसा. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया, कित्याक ताची भुरगीं जावन आमी मोगान जिवंक ना. आमी वायट केलेलें आसा, आमी वायट उलयलें आसा, वायट कर्ण्यो आमचे सवें घडलेल्यो आसा. तें आमकां भितरल्यान शांती हाडिना, पूण आमचें जिवीत कासावीस जाता. हें सगलें देवा सरशी आमी दवरया, हात जोडया आनी काळजान थावन ताचें बोगसणें आमी मागया आनी गायन करून म्हणया. सोर पोदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. आमेन. मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या पुनर्जीवणपणाचो गूट आमी दोबाज्यान समोरमतां. तो मोहिमेंत परतून येवचे वेळी सगळ्या भक्तां बरोबर संतोषभरीत काळजान ताका घेवंक दोळाळपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. पावलूच्या सांगाता बेताले तांणी ताका आतेन पर्यान व्हेलो आनी सिलासाक आनी तिमोथाक जाता तितले बेगीन पावलुशी येवंक आज्ञा घेवन ते परते गेले. पावलू आर्योपागा मोदें उबो रावलो आनी असो उलयलो. आतेनकारांनो, सगलेच वाटेन तुमी एकदम धार्मीक मनशां म्हूण हांव पळयतां. तर तुमच्या शारांत भोंवताना आनी तुमच्यो धार्मीक यादगिरी एकान एक पळयतना ओळखोन आसलोल्या देवाक अशें बरोवन आसलोली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी. बरें, तुमी ओळखोन आसतना बसतात त्याच देवाक हांव तुमकां परगट कोत्तां. संवसार आनी ताचे भितर आसा तितलें रोचला तो देव स्वर्गाचो आनी पृथ्वीचो दोनी जावन मनशांच्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत रावना. न्हय म्हूण कसलेच गरजेक सांपडलोले भाशेन मनशांचे सेवे चाकरेची ताका गरज ना, कित्याक सगल्यांक जिवीत आनी स्वास आनी सगल्यो वस्तू दिता तोच. आखी प्रितूम बरूंक एकाच मनशा तावन सगळे मनशाकूळ ताणें उत्पन्न केलें. ह्या भायर एक राष्ट्र कितलो काळ तोगचें तें ताणें थारायलां आनी ओमक्या गांवांक शिवो घातल्यात. ह्या वस्तू वरवीं सांसपून जाले परी मनशांनी आपणाक सोदून काडूंक
देवान अशें केलां तरी तो आमचे तांव पयस ना कित्याक ताचे सवें आमी जियेतांव भोंवतांव आनी आसांव जशें तुमचे मदल्या कांय कोव्यांनी सांगून दवरलां आमी खरेपणी ताचीं भुरगीं आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटोच देव मनशाचे कळेन आनी हिकमतीन केल्ले भांगराचे रुपयाचे आनी फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी समजूंक फावना असल्या नेणारपणाच्या काळाचेर देवान नदर घालूंक ना पूण आतां सगळेच कडेन आसलेल्या सगळ्या मनशांनी जिवीत बदलचें म्हूण तो परगट करता कित्याक संवसाराची प्रमाणीकपणान न्हीद करूंक ताणें एक दीस थारायलां आनी एका मनशाक नितीदार नेमला आनी ह्या मनशाक मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन करून ताची खात्री ताणें आमकां सगल्यांक दिल्या मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाची खबर आयकून थोड्यांनी ताच्यो मस्कऱ्यो केल्यो पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें हे विशीं आमी दुसरे फावटी तुजें आयकूंक सोदतांव असो पावलू तांचे मदलो कडसरलो तरी थोड्यांनी ताका एकटोवून भावार्थाक वेंग मारली हांचे मदें आर्योपागीत दियोनीस दामारीस नांवाची एक बायल आनी येरां आसलीं त्या उपरांत आतेनांतलो भायर सरून पावलू कोरिंताक गेलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार आमचो जबाब जातलो स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान सगळीं म्हणुया स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान स्वर्गांत तावन सर्वेस्पराची स्तुती करात उंच मळबार ताची वाखाणणी करात ताका वाखाणनात सगळे तुमी ताच्या भक्तांनो सगळे तुमी ताच्या दरबारांनो ताची वाखाणणी करात जबाब स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान प्रितुमे वेले राजा आनी सगळ्यो पोरजा कुंवर आनी संवसारांतले सगळे मुन्सुबीदार जाणटीं आनी नेणटीं तरणाटीं आनी म्हातारीं चेडे आनी चेडवां तशेंच सुपुलीं भुरगीं आनी दुदाचीं बाळां जबाब स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान तीं सगळीं सर्वेस्पराचें नांव वाखाणू कित्याक ताचें एकल्याचेंच नांव तोर व्हरतें स्वर्गा आनी संवसारा परस व्हड ताची महिमा जबाब स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान आपले पोरजेचें बळ आनी पदवी तो वाडयता ताची स्तुती करतात सगळे ताचे भक्त इस्रायलाचीं भुरगीं ताणें वेंगेन घेतलोली पोरजा जबाब स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उद्गार जेजू म्हणटा हांव बापा कडेन मागतलों आनी तो तुमकां आनीक एक शारोती दितलो आनी हो तुमचे सवें सदांकाल आसतलो सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवें आसूं जुआमा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगलेल्यो आसात पूण त्यो तुमच्यान आतां मनांत घेवंक जायनात स्वताचो आत्म येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सोत शिकयतलो कित्याक तो आपल्या पदराचें उलोवचो ना पूण जें कितें तो आयकता तें सांगतलो आनी घडचें आसा तें सगळें कळयतलो
तो म्हाका मोहिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगलें म्हजें. ह्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. आमी दोतोन्नींत भुरगीं आसतना हो जबाब शिकल्या. देव खंय आसा? सगले स्वातेचेर. आयज पयलें वाचप आमकां कितें सांगता न्हय, आमी ताचे सोबे आसांव, जियेतांव आनी भोंवतांव. आमी ताचे सोबे आसा, तो आमचे सोबे आसा म्हणून ताणें आमकां सांगलां. पूण तितलेंच न्हय, तो ल्हान आनी व्हड. जशें आमी एका फोड्यार बरयलें की ना तें आमकां दिसता, पूण फोडो नासतना बरयलें तर तें दिसना, पूण बरयलां न्हय. देव जावन आसा एक फोडो कसो, जाचेर दिसता आनी दिसना त्यो वस्तू सगल्यो आसात. ताका लागून ही खोल शिकवण आमकां ल्हानसानूच दिलेली आसा, पूण ताची पूर्ण समजणी आमकां तेन्ना मेळची ना. ती आमकां जितली आमचें गिन्यान वाडत वाडत वेता तेन्ना आमकां तें समजोंक लागता. आनी जेजून आयज कितें सांगलां आमकां तेंच. म्हज्यान तुमकां जिविताचें सगलें मूल्य आतांच शिकोवंक जायना, कित्याक तें तुमकां समजोवचें ना. सोंपें तें. पळय, ल्हान आसतना आमी तितलें नखो, पूण एसीसीन पावलीं की ना आमी खूब जाणो, आनी जीं कोण शिकोंक ना तांकां तें समजना. आमी कितें म्हणटा, जीं शिकलेलीं आसा तुमकां सोंपेपणी तें समजना तुमकां, एकदम सोंपें म्हणटा. पूण सोंपें कित्याक लागून जालेलें आसा, आमी शिकत गेलेलीं आसा आनी हे भाशेन तातूंत आमची वाड जाली. पूण आमी सगळीं जाणां थोड्या वस्तूंनी जाणो, थोड्या वस्तूंनी आमी नकळो. हें सगल्यांकूच लागता. व्हड पर्यंत जाली जाल्यार एक इंजिनियर म्हूण न्हय, तूं इंजिनियरांचें सगळें जाणो, पूण तें दोतोरांचें नको, ओ रांदपाचें नको. हे बाबतींत आमचे मदें सदांच एक उणीव आसता. सगलें कांय आमी नको आनी सगलें कांय आमकां समजोवचें ना. ताका लागून जेजून आमकां आनीक कितें सांगलां, तो म्हणटा, हांव तुमकां शारोती दितलो आनी हांव गेलो म्हणटच तो तुमचे सरशीं येतलो आनी तो तुमकां सगलें शिकयता. कितें शिकयतलो? सगलें जेजू कडून तो शिकता, तो आयकता तें आमकां कळीत करतलो. आनी हे भाशेन आमी जाणो जावंक लागतल्या. पूण त्या त्या पावंड्यार पावले म्हणटच तितलें तो आमकां शिकयतलो. हे भाशेन आमचें सगळें घडटलें. आतां पावलूय तेच भाशेन त्या आतेन्याच्या लोकांक सांगता, पळय, तुमचे मदें खूब देव आसात आनी खरेंचपणी तुमी धर्मवंत मनशां, पूण तुमच्या मदें एक थंयसर जागो आसा जो देव जाका आमी आजून वळखना, ताचे पासत तुमी तो जागो दवरलेलो आसा आनी ताका तुमी बसतात. वय, ह्याच देवाची तुमकां हांव खबर सांगतां. होच देव रोचणार, ताणें सगळें रोचलेलें आसा, ताचें सोबें आमी आसांव, जियेता आनी भोंवता, तो सगळें कोत्ता, सगळें चलयता. आनी तोच ताच्या पुताक हांगसर धाडून ताणें आमकां सुटका सोडोवन दिल्ली आसा. कसली सुटका दिल्ली आसा? जीं आमचीं चिंतनां, उतरां, कोन्यो आमचे सावन उपजवतात, त्यो थोड्या वेळान आमकांच आपल्या ताब्यांत कोता आनी ताचे आमी गुलाम जावंक लागता, बऱ्यो वायट जावं. पूण जरी तो त्योच वस्तू देवासून उपजवत तर त्यो आमकां अदीक आनी अदीक वाड दीत आसतात. आमी देवाची खोलाय हे परी चाखूंक पावता आनी तो इतलो उफाट आसा की आमकां तें केन्नाच समजोवचें ना. पूण आमी जे खोलायेन वाडोवंक लागता तितली आमकां खूब म्हणा हितून समजणी मेळोवंक लागता. आमी दुसऱ्यांक समजून घेता आनी हे परी दुसऱ्यांक आमी देवा सारकीं जावंक लागता. आनी देवार बरोबर रावलीं म्हणटच हें सगळें घडटा.
हेंच आमच्या सायबाच्या जिवितान घडलें. तो खूब जाण आसलेलो, इनास तितले नोको आसलेलो, पूण मागीर ताका कळून आयलें की इनासा कडेन ज्यो वस्तू आहा त्यो ताचे कडेन ना. ओत्मीक वस्तूंनी तो एकदम उफाट खोल आसलेलो आनी तें तो मागीर शिकोंक लागलो. जेन्ना देवान ताचें मन, ताचें काळीज उक्तें केलें, तो ताची सगलें आयकोन तो एकदम दादोशी जातालो. ताचेच चडशीं तो रावंक सोदतालो, पूण ताका थंयसर रावंक तितलोच वेळ आसलेलो. मागीर तो देवासून सगळें शिकूंक लागलो. कशें? दिमयेर घालून आपले दिमयो तो देवा कडेन मागतालो. हे परी तो पिराचीत कोत्तालो आनी सगळेंच जिवीत आपलें देवाक भेटयतालो. आनी देव ताका पवित्र आत्मा दिवन जेजू सारको तो उदीक आनी उदीक जावंक पावलो. हाका लागून तो आमकां बरे भशेन समजता, सगळें आमचें तो जाणो. आनी जेन्ना आमी ताका सांगलें की ना, तो आमचें आयकोन बापाशी, जेजूशी आनी पवित्र आत्म्याशी सांगोन आमकां बरेपणान दवरूंक तो वावुरता. हाका लागून आतां आमी सगळीं जाणां रातची 5 मिनट, सकाळची 5 मिनट तुमी हे भाशेन जियेतात म्हणून हांव जाणो. हो निमाणो उगोट आनी उठपाचो उगोट, सुरवातेचो उगोट आमी जेजू बरोबर सारया. आनी बाकीचें सगळें थाऱ्यार येतलें. ताचे सोबे आमी आसां, जियेता आनी भोंवता, तें सारकें सिद्ध जातलें, गोड जातलें आनी आमी खुशालकायेन जियेतल्या. सगळीं जाणां हात जोडून हे बरी उंटयेन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी एकवटून रावया. सुस्कार घेतलो म्हणटोच कुडींत, मनांत, आत्म्यांत तो बरोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आसा ताचें आनी आपल्यापणाचें, देंवचाराचें सगळें भायर काडया. आनी हे परी सगळें भायर काडलें म्हणटोच तें नितळ निर्मळ जावन बरें पळय तें अदीक बरें जावंक लागतलें. वायट आहा तें काडून ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण तो भरून काडटलो आनी आमी ताच्या जिवितान पोरजोळीत जावंक लागतलीं. उतरां, कोन्यो, चाल आमची न्हय, जेजूची जावंक लागतली. तें आमकां समजोचें ना, पूण दुसऱ्यांक तें कळटलें, कित्याक तांकां एक दादोसकाय मेळटली. आमचे सरशीं रावन तांकांय बरें दिसोंक लागतलें आनी सदांच आमी तांकां उत्तेजन दितल्या, एक प्रेरणा तांकां मेळटली. ती आमचे सारकीं जावंक आवडयतलीं, पूण आमचे सारकीं न्हय, आमी सगळीं जाणां जेजू सारकीं जावया. आनी आमची आतां मागणी देसां देवाक उबारून ह्या संवसारा पासत आमी मागया. सुरपोदेदार आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुंडाईक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां भेटोवणेच्या वेळार आमचें सगळ्यांच जिवीत जेजूक आमी भेटोवया. उंडो आनी सोरो बदलोवन जेजूचें मांस आनी रगत जाता, तेच भाशेन आमी अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं जावंक आमचें सगळेंच ताका ओपून दिवया. Tuji
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या दावांक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पुरा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देणे घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगोणीत देव संबंद वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सुसूंक आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good porgo tuya. Somia Jesu ami odokata. Ani hikashi klepieka. Tidle bauti tu voi movan Jesu. Ami troje moran porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परचुडीत तुमकां मोड पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोरुमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून जे मागणें आमकां शिकयलां तेंच मागणें जेजू जो आमचे भितर जियेता तो आमचे सवें बापाक म्हणटा आनी हे परी तो आमकां आपल्या देवपणांत वांटोक दिता. ताच्या पवित्रपणांत आमी भाग घेवया आनी अदीक आनी अदीक ताच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन सगळीं आमची उतरां कोन्यो घडून येवच्याक आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो अशें नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी ह्या वेळार आमकां हांगसर घरांत आसलेल्यांक तूं हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवें आसूं. जेजूक एकवटोन एकामेकाक आमी शांती ताची दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आनी हेच परी आमी ताका हें मागणें करून आत्मीकपणी ताका स्विकारया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कदींच कोडसुरूंक म्हाका निर्मू नाका. आमेन. मोज्या
जेवणाक येयात बाबून खोशी बसात म्हज्या कुडीर रोगदान खोशी दादो सायात म्हज्या जेवणाक येयात बाबून खोशी बसात म्हज्या कुडीर रोगदान खोशी दादो सायात जेजू जिवीत तुजें सावती जिवीत आमचें जेजू जिवीत तुजें सावती जिवीत आमचें घे दुनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया कोणाले बापा सुर्गींच्या देणेनी तुवें आमकां भरल्याय आमच्या आदल्या पातकी चालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन आमेन देवाक आमी आर्गां दीत रावया कित्याक ताणें आमकां ही कृपा दिल्या मिसान वांटो घेवच्याक आनी इगोर्जेन वचनान आमी पूण मीस आमच्यान घरा रावन तातूंत भाग घेवंक जाता मीस आमी फकत आयकना आमी तातूंत भाग घेता पार्टिसिपेट करता आमी देवाक आर्गां दिवया ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून अजून खोलायेन आमच्यान ही समजणी मिसाची घेवंक जाता 4 भाग आसात पयलो भाग म्हणजे जंय दोगां तेगां एकठांय जाल्लीं आसा जेजू थंयसर आसा म्हणटा न्हय वय आतां आमी घरांत जी एकठांय जाल्लीं आसा ती ह्या मिसान वांटो घेतलो की ना आनी कितलींशीं जाणां मिसान वांटो घेता आमी सगळीं एकवटोन जेजू सरशीं आमी एक फामील जाता दुसरें म्हणजे आमचीं पातकां आसात न्हय ती आमी कबूल करून सगळीं भायर काडटा तो आमकां नितळ निर्मळ करता आनी ताच्या उतरांतल्यान तो आमचे सरशीं येवन आमची मनां काळजां उजवाडायता मागीर कोमयाच्या वेळार तोच जेजू आमी शेवता ताकाच आमी शेवलो की ना तो आमच्या काळजांत आसा आतां ह्या दिसांनी ओत्मीकपणी येता ताका एकवटोन रावता आनी हे परी ओत्मीकपणी सगल्या जाणांक आमी एकवटोन आसा हे भाशेन जेजू सगळें आमचो संबंद घट जाता पूण हें सगळें कशें घडटा ताच्या मुन्यारा वरवीं म्हाका ताणें निवडलेलो आसा हो वावर तुमचे पासत आनी देवा सोबें करच्याक तर हे परी देव आमचे सोबें मिसांतल्यान हाजीर जाता इतली खोलाय आमचे सोबें आसा देवाक आर्गां दिवया आनी आशिर्वाद घेवन अदीक खोलायेन जेजू बरोबर आमचें जिवीत सारया सर्वेस्पोर तुमचें सोबें आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार ह्या दिसांनी आमी सायबीण मांयक उलो मारीत आसा मायाच्या म्हयन्यांत आमी त्योर्स करता आतां आमच्यान सगळो त्योर्स हांगसर करूंक जायना पूण हें मागणें जें आमकां पाप सायबान दिलेलें आसा तें हांव म्हणटा एक आमच्या बापा 3 नंबरे आनी मारयेचें तुस्त मागीर निमाणें गायन घेवन सायबीण मांयचें मागीर आमी सायबाचें मागणें घेवया तुजे राखणे खाल आमी आसरो घेता देवाचे बागयोंत माये आतांचे गंभीर परिस्थितीन जेन्ना आख्खो संवसार संकोश्टाक आनी आकांताक सांपडला आमी तुज्या गोपान उडून येता देवाचे आनी आमचे माये आनी तुजे राखणे खाल आसरो सोदता कोरोना व्हायरस पेस पिडे वेळार तुजी काकूळसार नदर आमचेर घाल भोवभाग्योंत आंकवार मारये
दुखी जाल्ल्यांक आनी आपल्या मोगाच्या मेल्ल्यां खातीर रुदोन कोत्तोल्यांक बोव करून फावो ते परी मातयेक लावंक घडोवंक ना तसल्या मेल्ल्यां खातीर रडटल्यांक तुजी बुजवण दी. आपल्या मोगाच्या पिडेस्तांचो उस्कार कोत्तेल्यांक लागीं राव. तेच परी हे पिडेची पोसुर्णी वाटावचे खातीर जांकां आपल्या पिडेस्तांक लागीं रावंक घडोना तांकां तुजी घोटाय दी. इकॉनॉमीचेर आनी नोकरेचेर परिणाम जातलो त्या दुबावा फुडारा विशीं हुस्को काडटात तांकां बोरवाशान बोर. देवाचे आनी आमचे माये हें व्हड संकट संपोवंक आनी बोरवासो आनी शांती नव्यान उदिवंक देवा आमच्या काकुळतीच्या बापा लागीं माग. पिडेंत पडलेल्यांच्या आनी मरून गेल्ल्यांच्या कुटुंबांक बुजवण मेळोवंक आनी तांची काळजां विस्वासान आनी खात्रेन भरूंक काना गांवांत तुवें मागलोलें ते परी तुज्या दैवीक पुता लागीं माग. दुसऱ्यांक साल्वार करूंक आपलें जिवीत रिस्कार घालतात त्या दोतोरांक, नर्सींक, भलायके खात्रेंतल्या वावडाऱ्यांक आनी आप खुशेन वावुरतल्यांक राख आनी सांबाळ. तांच्या महान वावराक तेंको दी आनी तांकां बळ, उदारपण आनी बरी भलायकी फावो कर. दीस आनी रात पिडेस्तांची सेवा करतल्यांक आनी गवळीक हुस्क्यान आनी शुभवर्तमानाक विस्वाशी रावंक सगल्यांक आदार आनी सहकार दिवंक वावुरतल्या याज्ञिकांक तूं लागीं राव. बागेवंत आंकवारी हे पिडेचे जैत व्हरूंक विज्ञानीक मोळार वार करतल्या भावा भयणींची मनां उजवाडाय आनी एक गुणदायक वखद तयार करूंक तांकां आदार दी. राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी जिविताच्यो मुलाव्यो गरजो शाती पावोवंक आदार जाय आसलोल्यांक जाणवायेन हुस्क्यान आनी उदारपणान मोजत दिवंक शिकोर आनी लांब नदरेन आनी एकचाराच्या मनान समाजीक आनी आर्थीक प्रश्न सुटावे करूंक ते वावरूं. भोव भाग्यवंत मारये झुजाचीं हातयारां तयार करूंक आनी राशीक मारूंक दुडूक खर्चूंचे सुवातेर फुडाराक असलीं व्हड संकश्टां वाटावचे खातीर बरो सोदवार करूंक पयशे खर्चूंक आमची अंतस्करणां जागोय. भोव मोगाळ माये आमी सगट एक भोव व्हड फामिलीची वांगडी म्हूण वळखून आमकां एकठांय कोत्तात ते संबंद उखलून दवरूंक आमकां आदार दी. हे वरवीं भावपणान आनी एकचारान आमी गरजेवंतांची आनी गरिबांची परिस्थिती सुदारूंक आदार दिवंक पावतल्या आमकां भावार्थान मजबूत, सेवेन दिवरादीक आनी मागण्यांत थीर कर. मारये कोश्टवतल्यांचे बुजवणे तळमळतल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक वेंगोय आनी आपलो पदवेदार आत पातळून ह्या पेस पिडेंतली आमकां निवारूंक आनी मनशा जिवीत आदले परी नव्यान चालू जावंक देवा लागीं विनंती कर. आमचे यात्रेन तारुणांची आनी बोरव्याशांची खुणां कशी तूं परजोळटाय तर आमी तुका शरणां येता. एकोणवाळे मोगाळ आनी दुलोब आंकवार मारये. आमेन. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोरचे ठांय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा
देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकुर्णीचेर ल्हानविकायेचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोतेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तेल्यांक दुस्पट येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनवळख्यांक उंच बारता. बुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी बदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक आनी ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळा तुज्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो तुजे काकळीचो तुवें उगडास केलोय आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां गेलोय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी सदां सर्वदां आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा, आमचो दृढ विस्वास तुजे सदांच आसा म्हूण आमी कसल्याय संकश्टांक फुडो करूंक भियेना. कित्याक तुवें आमकां केन्नाच सोडूंक नाय, पूण तुज्या आसऱ्या खाल सदांच आमकां राखल्याय आनी सांबाळल्याय. हालींच कोविड-19 हें पॅन्डेमीक वायरस आख्ख्या संवसाराक शिंपडलेलें आसून लोकांक ओजारांनी मारून उडयत आसा. पूण तुज्या आसण्यांक आनी मागण्यांक लागून आमकां गोंयकारांक ह्या पिडेंतली तुवें निवारली. ह्याय फुडें आमकां राखतलोय आनी सांबाळटलोय म्हूण आमकां खात्री आसा. आनी आमकांच न्हय पूण सगल्या इंडियेच्या आनी संवसाराच्या लोकांक तुज्या आसरा खाल दवरून आमकां सगल्यांक ह्या पेस्त पिडेंतली वाचयतलोय म्हूण बोरवांसो आसा. ही कृपा आनी मागणें बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता हांव. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा हांव. आमेन.